काय त्यांच्या डिमांड होत्या? मांद्र्याचे जे सगळे आयिल्ले पळय न्ही रिगार्डींग CRZ हेजे परत सावंड पोल्युशन ह्या विशयाचेर वेगवेगळ्या जाणांक नोटीस इश्यू केल्या. हायकोर्टाच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे तांकां इश्यू केल्ले आसा. आतां कोण तरी उठलो आनी हायकोर्टान गेला सो दॅट त्या हायकोर्टाच्या हेज्या प्रमाणे तांकां ज्यो इश्यू सायलंट झोनान तेंचे जे बिजनसीस चलता तेजेर केले. हांव एनवायरमेंट मिनिस्टरूय आशिल्लो. तांकां पयल्यान पयलीं तांकां एप्लाय करपाक लायल्या. जेका जेका कोणाक रिलॅक्सेशन दिवपाक मेळटा जे नॉर्म्सान आसा तितक्या जाणांक रिलॅक्सेशन मेळटलें. अदरवायज तांकां आमी बी ऑलरेडी म्हणजे सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या सावंड पोल्युशनाचेर जे सर्क्युलर थोडोसो चेंजीस करपाक जाय, रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय तो डिमांड करीत आसा. इन फ्युचर ते जातले बट टायम बींग तांकां एप्लाय करपाक लायला. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तांकां रिप्लाय दिवपाक लायले आनी रिप्लाय तांकां जेंका जेका रिलॅक्स करपाक मेळटा तांकां करून दिता. काही जण हे साऊंड मोठ्याने लावतात आणि तिथं हे करतात, कंप्लेंट्स प्रॉब्लेम आहा न्ही तो बऱ्याच जाणांचो सावंडाचो प्रॉब्लेम आसा म्हणून तर इश्यू जाला न्ही.